काणयेचें नांव बंदड. काणयेकार वल्लीकॉड्रस आजेकार. ही काणी प्रस्तुत केल्या बाय लिनेट डिसोज मियार. बंदड दादर लागशिल्ल्या पारसी कॉलनीच्या लागसार आसच्या पार्काक दिसाक कोण जाणा कितलो लोक येता वेता. कोणाक कोणाची पर्वा आसा? पर्वा करची सोडया. एक पावटी पळयलें तोंड परत्यान केदना पळोवंक मेळटा म्हणलें सैत कळना. पार्क सोडया. पारसी कॉलनीच्या बोगलेन आसच्या 10 माळयांच्या सर्वमंगळा अपार्टमेंटांतल्या 100 कट्टणांतल्या वस्ती करतेल्या कितलेशा लोकांक सैत सर्वांची वळख सैत ना म्हणलें खरोखर सत. ये बॉम्बे है. यहाँ सब कुछ हो सकता है. यहाँ सब कुछ चलता है. पार्काक वेतेल्या 12 पैकींत वल्लभराव एकलो. ताचे परिंच 70 मिक्वाल्ले ताचे शेजारी संगाती मित्र महादेव, खाणोजीराव, शुक्रे, विठोबा, सुखदेव, गोखले, भोलानाथ, नथुराम, म्हात्रे, आपटे सगळे रिटायर्ड. पूण पार्काक येतेले सगळे म्हातारेच न्ही, सगळे मराठीच न्ही, सगळे हिंदूच न्ही, सगळे दादलेच न्ही. पूण एक संगत सर्वांक लागीं हाडूंक सोदतली खंयची गी म्हळ्यार लाफ्टर क्लब. सांजेर काळोख पडच्या आदीं पार्काक पावुल्लीं सर्वां प्रायस्तां, तरणाटीं, बायलां, भुरगीं सर्वां एकठांय जावन वेडो घालून एक भोवाडो उबी रावतात. मोदें थोडे दादले आनी तरणाटे फकाणां तामाशे उलोवंक लागतात. तेन्ना सर्वां हात पाय सदिळकन तोंड वगडन तांगता तितल्या व्हडल्यान हांसूंक लागताना पार्का भायल्यान वेच्या BST बसांतलो लोक LBS मार्गांत धांवच्या गाडयांनी बसून असो लोक सयत एक घडी पळोवन रावतालो. लाफ्टर क्लबाक सांदे पडना. कसलीय घटनावळ ना. कोणेय येव येता, कोणेय हास येता. लाफ्टर क्लबाचे इरादे कोणाक कशेय लागून दीत. पूण वल्लभराव आनी सांगातींक एकामेका सुख दूख वांटून घेवंक तशेंच फोकाणां तामाशे करून हांसूंक एक वाट मात्र. पूण 10-12 जाणांनी एकठांय जावन सुरू केल्ल्या ह्या क्लबाक आतां 50 वयर सांदे आसात. दिसपडत्या कामाच्या तशेंच हेर राटावळीमध्ये 2 घडयो हांसून आपली बेजाराय निवरावंक कोणाक नाका. मुंबयच्या सोबाया पैकींत एक सोबाय जावन आसा. हांगासर खंयच्याकी बुरगोळ ना. हांसूंक वस्तू सोदी जय म्हणना. दोळे मात उगडल्यार सय. आपशेंत वस्तूंचो वर येता. थोडे पोटी भोव चिल्लर संगत सयत मसालो लावन तामाशे करताना अर्थ असो अपार्थ जावन सर्वांनी हासती आसा. केदना कांबळे ते फ्रेंच काडतर, केदना उस्मान साहेबाच्या माथ्या वयलो पानपाळो, केदना 70रांचो पारसी तय्यबाचे बॅगी पॅन्ट आनी 6 पॅक ॲप तर केदना ताच्या 60च्या बायलेचो मोटवो फ्रॉक. पूण कोणेच बेजाराय करूंक नजो म्हणल्या हिशार्यांत सुरू जाताल्यो हांसो नकला. लाफ्टर क्लबाक सेरवल्ल्या उपरांत साबाराचें बरेपण जालाशें दिसता. पार्का भायर पयलें एक वडापाव स्टॉल आसलें. आतां उण्यार उणें 500 स्टॉलां आसात. आतां वडापाव मात्र न्ही, बेलपुरी, पानीपुरी, सेवपुरी, सेंगा, पावभाजी, आमलेट, आईस्क्रीम सगळें विकून वेता. पूण थोडे फावटी वल्लभरावाक ह्या लाफ्टर क्लबान घेवची तामाशांचे विशयी सयत चिंतूंक करताले. जेन्ना विठ्ठलरावाची धूव कॉलेजींत आसतानाच गुरुवादार आयिल्ली गजल सयत पार्कांत गप्पे मारतना उठली. पूण ही विशय लाफ्टर क्लबांत तामाशाची वस्तू जायत म्हूण कोणेंच लेख घाल्ले ना वा तो इरादूय नातलो. पूण जावंक आसची आडावंक वेचादी विठ्ठलराव रागार खूब
कुबळून गेल्लो सुमार 1 हप्तो म्हणसर मायक. थोड्या दिसा उपरांत कुर्ला रेल्वे ट्रॅकाचेर एक गरबेज चडून गळो खातर मेल्ली गजाल पत्रांनी तस्विरी सवय येताना सर्वांक मोतींत गुन्यांवकारी चिंताप ये नासता गेले ना. तरीकी हे लाफ्टर क्लब मात्र दिसान दीस आपल्यो चटवटिक्यो चलयत लोकांक हांसयत आयला. अमेरिकांत काम करून आपल्या कुटुंबासमवेत थंयच वस्ती करतेल्या मालगड्या पुताक मेळोंक एका म्हयन्या खातीर गेल्लो वल्लभराव पाटी येवन 2 दीस उतरल्यात तरीकी पार्का कित्या येवंक ना म्हणलो विशय लाफ्टर क्लबाक सयत पावलो. जिग्नेश बाई तूक लावन म्हणालो, वल्लभरावजी क्लिंटनाक मेळोंक गेल्लो, मोनिकाचो एड्रेस घेवन आयला खंय. विघ्नेश बाईन उजो पेटयलो तर क्लिंटनान मोनिकाचो एड्रेस दिवच्या बदलाक राखी सावंताचो एड्रेस विचारलो खंय. विठोबान तेल वतले. सांगिल्ले परी वल्लभरावजीन अमेरिका वचून गायत्री मंत्रां सांगची सोडली खंय. आतां मायकल जॅक्सनाची पॉप मंत्र गायता खंय. आपटेन तूप ओतले. सर्वां जोरान हांसली. म्हाताऱ्यांकी वरबस पळय. पूण हांसूंक नीब जाय आसता हांकां हें नीब कोणाचें कितें कापता म्हणलें पडून गेल्लेंच ना. ओम भूर भुवस्वहा तत्वसवितवरेण्य भार्गो देवस्वया धीमहि धियो यो न प्रचोदया. सकाळींच्या एका फांतार उठून थंड उदकान न्हावन भायर येवन उकडे बसून गायत्री मंत्रां गावची सदांची सवय आजी केली वल्लभरावान. पूण नाका नाका म्हळ्यारी अमेरिकाच्या नातवाचो उडास आयलोच ताका. हरशेंच्या बरी उकडे बसुल्ले कडे हात आपल्या उस्क्याचेर दवरून दोळे दापून वल्लभरावान ही मंत्रां करताना नातवान तोंडान बोटां घालून थिळचे मात्र आसले. पूण पोयर कसलेंगी धैर्य घेवन तूं उबो रावलो. जीपा हें कितें तूं म्हणटाय. वल्लभरावाक जीपा ग्रँडपा म्हूण आयकताना कसलोगी संताप येता. कळनासतनाच शिरांनी उद्वेग भरून येता आनी भितरले भितर तो खुबळटा, सळसळटा. अशें पळयल्यार अमेरिका वेच्या आदीं सांगाती मित्रांनी तकले रस्ते धवे केस काळे करूंक कितले सांगूंक ना. कास नेसाप सोडूंक बदलून पॅन्ट आनी बुशर्ट न्हेसूंक कितले वत्ताय करूंक ना. पूण मोनांतल्या मोनान हें पाळिनाये दुसरो उपाव नासलो वल्लभरावा लागीं. तरीकी नकली समाधान पांगरून नातवाक आपल्या उखलून आपल्या उस्क्याचेर बसोवन समजायता. पुता ही गायत्री मंत्र जेन्ना मनीस सक्त होगडायता तेन्ना फकत ताका भक्त मात्र सक्त दिवंक शकता. तशें म्हळ्यार कितें जीपा. तशें म्हळ्यार ये देवा तूं जिवीत दितलो जावन आसाय. दूख आनी दुखां निवरावचो संतोशाक पाटोवचो ह्या संवसाराचो रसनार जावन आसाय. नातवा कितले समजलें की देवच जाणा. फटक करून माणक्या बरी उडी मारन तो उठलो आनी भितर गेलो. डॅड दनपारां 2 तावन 4 म्हणसर सगळी विशय घेतात. तुज्या देवाक सयत मातशी न्हीद घेवंक कित्याक सोडिनाय. तुका तुजी मंत्रां करूंक उपरांत वेळ आसा न्हय. थोडेच दिसांनी सुनेन अडूक उतरांनी कोंकुल्ले उपरांत वल्लभरावान लोव ताळ्यांत मंत्रां सांगूंक सुरू केल्लें. डॅड तुवें जियेल्लो संवसार आतां बदलला. अमेरिकांत मॉडर्न लायफ आजकाल हांगा रिलिजियस शब्द पोरनो जाला. बी मॉडर्न. तुजें पोरणे सोडूंक तुका त्रास जातीत पूण प्लीज हांगा तशें करिनाका. कोणी म्हजे फ्रेंड्स विचारतीत तर हांव कितें सांगू तांकां. दया करून इंडिया फाटी वेतस तुका कितले जाता तितली मंत्रां कर आनी खंयच्याय देवाक यज्ञ कर. म्हजी कांय अड्डी ना. पुतान हप्त्या आदी सांगिल्ली उतरां अजून पासून वल्लभरावाच्या कानांनी घसतात.
सांगले परी हायफाय अंतस्तेच्या लायफांत हे देव धर्म संस्कार म्हणले शब्द फोकळ म्हणले बरी भोगले वल्लभरावाक. एका तेंपादी वेदांत बायबल कुराण शब्दांचेर आसचो महत्व आजकालच्या संवसारांत नापायंच जाल्लो सो दिसता. अशें म्हणून वल्लभराव कांय विशेष देवभक्त न्ही, पूण रिटायर्ड जावन एक सुरीजीने जियेतेल्या वल्लभरावाक गायत्री मंत्रां, दिसाळी, टीव्हीनी मराठी बातमी, पार्क, लाफ्टर क्लब आनी सांगाती मित्र इतलेंच कित्या कसर, पोपाळ, पान आनी पित्तांडी ह्यो सर्व ताच्या जिणेचो वांटो जाल्यात. आसूं एक पावटी वायदो काबार जाल्यार पुरो, तो आपलेच थकी मागतालो. अमेरिका आयिल्ल्या दिसा तावन लाफ्टर क्लबाचो नियाळ दिसान दीस बोळ जते येतालो. उठोवन भितर वचून पानपोडीची पोटली सुटोवन हाडन मुनकुटो आनी मोडतेल घेवन आयलो. 2 पोडी, 2 कसर, इल्लो सुनो आनी एक कुडको दुमटी त्या मुनकुट्याचेर दवरन मोडतेलान मारूंक धरतानाच भितर तावन, डॅड तुका कितलें समजोवचें, दनपारां एक न्हीद सयत काडूंक तूं सोडिनाय, सुनेन पुरपुरतानाच. वल्लभरावाक आपणे घडयाळ पळय जाय आसले म्हणले सुरसुरे आयले. ताणें धाडायिल्ली पान काडून आपल्या तोंडांत घालन भितर आसची पिकतांडी सोदून हाडना भायर सालांत येवन बसलो. अपराधी म्हणले बरी. ह्या गांवांत जशें घरांत वेळच दुडू हरएकाक लेक आसा. पयलें पयलें कठीण बंदपास भोगताले वल्लभरावाक, पूण आतां हेर उपाव नातलो. कांय 4 वरांशें भितरल्या कुडांत एलाराम जाताना सून उठता आनी वेगी वेगी च्या करन बिस्किटे सवे हाडून दिता. उठाउटी न्हेसून खार घेवन भायर वेता. अशें भायर गेल्ले फाटीं येताना वरां 10. येताना खाणाची पोटली घेवन येता, वेगी वेगी मायक्रो ओव्हनांत ऊन करून हाडून दिता. दिल्लें कशीं खावन उपरांत वचून न्हिदतालो वल्लभराव. पूत एका सकाळीं गेल्लो, फाटीं येताना रात्रीची 11 उतरतात. पुताक पळय जय तर आनी एक शनिवार आयतार राका जय. एका लॉजिस्टीक कंपनींत फायनान्स कंट्रोलर जावन काम करनासत्या पुताची राटवळ कठीण म्हणलें वल्लभराव जाणा. देखून दिसपडतें ह्या फास्ट लायफाच्या जिणेंत 4 वणदींच्या कुडांत भायर भितर भोवडो काडचें एकसुरो वल्लभराव एक खीण मेसतालो. अशेंच आपल्या गांवचो सांजेर पार्काक वचून बोसचे दीस लाफ्टर क्लबांत सांगाता मेळोन हांसचें उडास काडतालो. आवय बापूय जतन घेनात म्हणून 11 वर्सांच्या प्रायर बापल्यान मुंबय आपोवन हाडलो. परेलच्या एका लुगटाच्या फॅक्टरींत ऑफिस बॉय जावन काम करूंक धरन, उपरांत पॅकिंग बॉय, स्टोर किपर जावन 12 वर्सां काम करन, उपरांत सुपरवायझर जावन 28 वर्सां काम करन, आतां रिटायर्ड जावन 11 वर्सां उतरल्यान. रिटायर्ड जाताना लाभले सर्वीस 2 पुतांनी पोरगांवांनी घरां घेवच्याक वेल्लो. एकलो अमेरिकन फायनान्स कंट्रोलर आनी दुसरो लंडनांत लेख तपासणार ऑडिटर. आसली भुरगीं दोगांच. बायल सोरोन आजी कांय 19 वर्सां जाल्यांत. ह्या सर्व जोडींत ताणें केल्लें म्हळ्यार दादरांतल्या पारसी कॉलनीच्या बगलेक घेतिल्लें एक फ्लॅट मात्र. उपरांत भुरगीं तांचे शिकाप म्हणून जालें. वल्लभरावाचे आदले दीस कशेंय शिस्तबद्द आसले. सकाळीं उठून जॉगिंग, खेल्लें जिरतासर धांवणी, उपरांत बसून थोडे गप्पे मारचे. दिसाळीं वाचून सनसेक्साचेर, मोरारजी देसाईच्या भाशणाचेर, भाल ठाकरेच्या कार्टुनांचेर, इंदिरा गांधीच्या भाशणांचेर इल्ली चर्चा. उपरांत घरा वेताना बायल बरो नश्ट तयार करताली. हो नाणयेक वचून नितळ जावन आई लसूण न्हेसून नाश्तो करन
जायगी नाकागी म्हणून मंत्रा म्हणून इल्ली विभूती कोपालाचेर घालून कामाक गेल्लो फाटी येतालो सांजेर ही ताची दिसपडती जिणी भायर सरल्या उपरांत सयत चडताव जावन बदलूंक नातली. सांजेर कामांतलो येतस पुनोनी च्या पिवून जातस शेजारचे सांगाती भायर आयते जाताले. परत वेळ पाशार करच्याक पार्काक वचून थंड हावो खावंक वेतालो. ताचे सवे शेजारचे थोडे इश्ट मंत्र मेळून लाफ्टर क्लब घडलो. दिसाचे करकरे सांजेर आसून पुसयेत म्हूण पातयेवन सुरू केल्ल्या ह्या क्लबाक दिसान दीस सांदे चडताले. पयले सक्कड कृतक म्हूण भोगताले वल्लभरावाक. पूण उपरांत ह्या कृतकाकच हकीकत कर्ण जियेल्ले शिवाय निर्वोग नासलो. देखून हा 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 थोडे फावटी कारणा विने सयत हांसोन सवय जाल्ली. वर्सां कशीं पाशार जातात. दोगी पूत कॉलेज शिकून पटापट भायर उबल्यात. एकलो अमेरिका वचून 2 वर्सां भितर दुसरो लंडना गेलो. आपापल्या पसंत जाल्ल्या चेडवा लागीं काजार जाले. तांकां भुरगीं जालीं तरी गांवची जावं गांवांत ताच्या बापायची जतन करची मोत दोगांयकी अजून आयली ना. पूण आतां पयलींचे बरी आंगांत बोळ वल्लभ रावा लागीं ना. कूड भागवल्या तशीच कामता खात चिवळल्या. चड तेंप सर संगतेचो उडास उराना. दांत नांत बागार दांतांचे सेट बसयला. दिश्ट उणी जाल्या देखून बोकल घाला. तेंपादी इश्टांनी सांगले, हे प्रायर तूं कित्याक करगताई? तुज्या प्रायर करूंक जाता तें तुवें केलें. आतां भुरग्यांच्या गुस्तारजीये तूं नशीबवंत. तुका एक पावटी अमेरिका आनी एक पावटी लंडनांत वचून येवयेत. उपगोण जाताना फाटीं येवयेत. अशें सांगून एका दिसा महादेवान लाफ्टर क्लबांत हांसुल्लो उडास आयलो वल्लभरावाक. म्हयन्याचो अखेरीचो दीस देखून हर्षेंच्याकी तडव करून आयिल्ल्या पुताक नातू सवाल करतालो, डॅड, वाय आर यू लेट? पूत ताका समजायतालो, सन, year end was there and asset valuation kept me busy. What's that, Dad? नातवाचें पोखरी सवाल. एसेट व्हॅल्युएशन म्हळ्यार हर एक आस्त वस्तूचें मोल कितलें आसा, खंयच्याचें मोल कितलें देवलां म्हूण लेख करचें. तुका हें समजना आतां. तूं ल्हान, तूं न्ही दे. बापायन भितरले दिवे पालवयले. कुशींतल्या कुडांत न्हिदून आसच्या वल्लभरावाक स्पश्ट आयकतालें. मात्र न्ही तो समजोवचें प्रयत्न करतालो. दुसरो पूत लंडनांत वस्ती करता. ल्हानतावन कठीण पोखरी आनी विशेष रागिश्ट. ब्रिटीश कंपनींत ऑडिटर जावन काम करनासा. ताणें पळोवच्या मापच्या हर एका संगतेचेर विमर्श करता. दयान सयत फातोर सोदची संवय ताची. लंडन शारांतच वस्तेक व्हडलो बंगलो घेतला. संवसारी दौलत पासारच्यो हर एक वस्तू घरांनी सजयल्यात. थोडे फावटी बघता सजयल्ल्या वस्तू मदें जिवची मनशां सयत कांय ह्या वस्तू जावन वेगळिंगी म्हणलो दुबाव सयत येता. घरांत फिरंगी बायलेक आनी ताका सदांय झगडें. भुरगीं सयत एक पावटी बापाय सवें तर दुसरे पावटी आवय सवें वेतात. एका म्हयन्याच्या रजेर गेल्ल्या वल्लभरावाक 2 हप्तेच म्हयने जाल्ले बरी बघून कशेंय आयिल्ल्या कर्माक म्हयनो संपवून फाटीं वेता म्हणसर जीवनातलो. ह्या एका म्हयन्यांत वल्लभरावान जायतें पळयलें आनी भोगलें सयत. ह्या हिवाळ दिसांनी व्हड व्हड बांदपां, सोबीत मॉलां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सां, पार्ट्यो, इगर्जो, संको, बुंगले पळयले. पुतान जाता तितले फोटे काडले. हांसोवन, बसोवन,
उबे रावून वेगवेगळ्या पोजाचेर फोटे काडयले, आल्बम करयले, वेगवेगळ्या नेस्पार वेगवेगळ्या जाग्यांनी फोटे काडयले. भोवशा आपल्या अंतस्तेच्या मित्रांक दाखोवंक इतले सर्व भोवलोगी तितलीच खावजेन घरा भितर ताका बगताली. पुता सवें ताच्या अंतस्तेच्या इश्टां समोर पाचक्क करून पिकतांडेन पीक घालून ती पिकतांडी सकला दवरतना कोणी कितेंय उलयनात आनी त्या 2 घडयेच्या मौनान मारचे मार भोव कठीण रितीन दुखल्यात वल्लभरावाक. जेवणा मेजार दामून दवरूंक जायनासतना येवचे देंक सयत पुतान आनी ताच्या मंथनाच्या मित्रांनी सोंसतना मौनान दिवचे मार चड दुखीचे. जिणयेंत केदींच कांटे कुलेरां घारपांनी जेवून सवय नासल्या वल्लभरावान हातांनी जेवतना सयत पुताक सुनेक हेरां समोर बोगची लज वल्लभरावान पळयल्या आनी भोगल्या. 1-2 फावटी ग्लासाक ओतुली थंड बियर चियर्स म्हणून आसता सयत एकाच गोटांत गोटून काबार करतना नात्रांनी बिग डॅड यू मस्ट से चियर्स म्हूण हांसचें सर्व गुपीत रितीन तरिकी वल्लभरावाच्या काळजाक लागतालें. संवसारांत थोडे असलेले जियेतात तांकां हेरांनी सोसिजे शिवाय ती जावन हेरांक सोसिनात. वल्लभराव दिसाचे उपदेश बंदड बगच्यो घडयो मुठीन धरूंक तांकां नासता. तवळ तवळ जनेलांची आरशाची दारां उगडन भायर रस्त्यार पाशार जावच्या परकी गाडयांक लोकांक पळोवचें आसलें. जनेलाचो आरसो लोटतना आवाज येतालो. भितरल्या कुडान न्हिदोन आसच्या सुनेक पुताक हो आवाज सोंसानासता भितर तावन शेक म्हणली अस्पश्ट उतरां भायर तावन कानांनी पडतना मूत विरार जाताली. कितले बेगीन दीस बदलतात न्ही. एका तेंपादी खुद्द तरणाटो आसून काडल्ले दीस कितले बेगीन बदलले. त्या दिसांनी हेच पूत ल्हान आसता म्हजेर सोडून कितले फावटी म्हज्या उस्क्यार मुतून घालूंक ना. कितले फावटी जेवतना उदकाचे लोटे वमते घालूंक ना हांणी. कितले फावटी पुजा पाठ नासता प्रसाद खावंक ना हांणी. कितलीं पोखरीपणां करूंक ना तांणी. भुरग्यापणाच्या पोखरीपणांत हांणी एकामेका मारून खेळटाना कितले फावटी टीव्हीचे रिमोट मोडूंक नात. कितल्यो भजनांच्यो कॅसेटी बिबाड करूंक ना. तरीकी वल्लभरावाक ते हर एक दीस मोगाचे, हर एक खीण मोगाचीच. अशें पळयल्यार वल्लभरावाक आपल्या मर्जीची जिणी जिवोवच्या दी सयत चिंतूंक आसलें. काय आपले रूप, आपली कात, आपली मुस्तायकी, आपली जिणेंत काय आपल्या मंथनाच्या पुतांक आयब जायत काय म्हणून, काय तांच्या अंतस्तेक तांच्या मट्टाच्या जिणेक बाधा काडीत काय म्हणून चिंतूंक आसलें. पूण साबार फावटी वल्लभरावाची चिंची सकत अस्कत जावन आयल्या. तरीकी लंडनाक वेताना तो कोट, अमेरिकाक वेताना जीन्स पॅन्ट न्हेसले शिवाय निर्वोग नासलो. पांयांक कोल्हापुरी चप्पला शिवाय हेर कितेंच घालून सवय नासल्या वल्लभरावाक आडिडास, नायकी मोचे, हातांनी टी-शर्ट, वॉच, दोळ्यांचेर पोलीस रेबन ग्लास घाल्ले शिवाय निर्वोग ना. आपल्या भुरग्यांच्या स्वाभिमानाक जिखोवच्याक आपलो स्वाभिमान अडव घाल्ले शिवाय दुसरी वाट वल्लभरावा लागीं ना. आपणा खातीर कोण जियेना वल्लभरावजी. वाटे वयले पेटे सयत आपणा खातीर जियेतात. आमी मनशां तांच्याकी उंचली, पूण कशीं हेरां खातीर जिवोवचीच खरी जिणी. तेंपादी मात्रेन सांगली उतरां अजून कानांनी घसताली. थोडे फावटी वल्लभराव चिंता, आपूण काय ह्या संवसाराक कोणाची तरी आस्त वस्त गाय. आपणाचें इव्हॅल्युएशन केन्ना तरी जायत गाय.
अमेरिका लंडन पयनाची वर्दी आयकोंगो लाफ्टर क्लबान सगळे आतुरी जावन आसात म्हणलें वल्लभराव जाणा. साबार पावटी एकल्याची दूख सयत हेरांक हांसोंकू वस्त जावची नवी न्ही. पाटी येवन 2 दीस भितर बसुल्ली गजाल थोड्यांक तरी की कळीत आसा. आज सांजेर पुणी पार्काक वचनांतर खंडीत जावन आपणाक ओडून व्हरूंक सांगाती मित्र येतले म्हणलें वल्लभरावाक कळीत आसा. भोवशा अशें आसूंक पुरो. हरशें मोनांतल्या मोनान तरीकी पार्काक वचून गप्पे मारून लाफ्टर क्लबांत तामाशे करून हांसूंक वेच्या वल्लभरावाक आज खुद्द तामासो जावन सोसूंक वसूंकूच नाका आसलें.